सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची पेपर डॉक्युमेंट केला तुषार समजता घाटी ही वाट न्हू ना हिल कटिंग करता आनी थिंगा वाट करता वचपाक अशी हे पयलींचे आमी येदशे आहले तर आमी हांगा भोंवताले अशे येताले आसाय आहले सगळे खावपाक येताले हांगा कितें कितें आहले हांगा ह्यो म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणटा ही आमकां खबर ना म्हणजे तो बोर्ड मारला थंय आतां कितें जालें आमी आतां आयकलें हांव न्हू वयर धांवन येयला हांव पळोवपाक कितें जाता पळय तें ही कोणाची प्रॉपर्टी न्ही सेंट्रल गव्हर्मेंटची म्हणटा ते म्हणल्यार म्हाका खबर ना बाय तो बोर्ड मारलेलो आहा थंय तें पयलां हांवें ही वाट कितें करता तें आतां वचपाक अशी म्हणजे लोकांची घरां आहा ती डॅमेज करपाक कळ्ळें ही वाट करता तांकां वाटूच ना येवपाक अशी ते कितें हाडटान माल बीन हाडटान अशें वयल्यान माथ्यार मारून अशें वयल्यान येता अशें कोण ही आता हिल कटिंग करता हे आतां तीच आमची सगळीं घरां आहा सगळीं घरां आहा परमिशन बीन कितें घेतलं तेंचे परमिशन घेवंक म्हाका खबर ना घेतला काय ना ते परमिशन घेवंक ना आसतलें हिल कटिंग केला फक्त हिल कटिंग केला हो पळय हो हिल कटिंग केला हिल कटिंग केल्लो माझे नाव अदिती चोपडेकर आणि हांव वॉर्ड नंबर 18तले कावन्सिलर सो आता तुम्ही पळयत जाल्यार हांगासर मारुती गडाचे वयर इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा बेसिकली भायले लोक येता आनी हांगासर विदाउट एनी परमिशन हांगासर इलिगल कामां करता काल आनी आयज चवथीची सुटी आशिल्ली आमकां कोणाक खबर ना आमी सगळीं बिजी पळयत जाल्यार आयज कोण तरी पास जाता तेन्ना तेणें नोटीस केलें की हांगा इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता म्हणून सो बेसिकली तांकां दुसरे सायडीन स्टेप्स बी आसा बट स्टील दे वॉन्ट अ प्रोविजन टू मेक अ रोड स्टेप्स करपाक आनी भायल्यान येवपाक सो आमकां खबर ना ते कितें करपाचें आसा इलिगल आतां एक्टिविटीज खूब जाता सो हांगा कितें जातलें कितें कांय खबर ना बाउन्सर हाडटा भायले गुंडागिरी करता लोकल्सांक धमकेता एकदां दोनदां तीनदां आमी तांकां सांगलें सीसीपींग केस चालू आसा तांकां हियरींग चालू आसा 21 आमकां एप्रिलाचें हियरींग आसा आतां तेंची परत तांकां स्टे फ्लायींग स्क्वॉडाची 21 तारखेक आसा ऑलरेडी सीसीपीन सुद्दां स्टे हाडला की हांगासर काम करचें न्हू म्हणून इलिगल हेज्या पयलीं एक लास्ट 2 म्हयने पयलीं थंय तेंच्यांनी केला ताका लागून बोर्ड मारून आमी घेतलो की सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणून न्ही तरी तेंच्यांनी हांगासर आतां परत इलिगल हें केला आतां सगळ्यांचो चवथीचो बोवाळ आसता सगळे बिजी आसता आतां ताका लागून आमकां सगळ्यांक हांगा लोकल्सांक म्हाका सगळ्यांक आमकां हांगा येवचें पडलें हांकां लागून आतां आमी कितें करूंक सोदता की रायन म्हणटा तो आनी हो महेश ब्रोकर हेंची गुंडागिरी हांगासर म्हळ्यान आमी टॉलरेट करपाक दिवची ना थँक्यू